गोवा लँड डेव्हलपमेंट अँड बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन रेग्युलेशना अंतर्गत टाउन अँड प्लॅनिंग विभागान गोंय भूंय विकास आणि इमारत बांदकाम नियम 2010 अंतर्गत बेकायदेशीर इमारती कायदेशीर करपा खातीर दुरुस्ती केल्या। टीसीपीतले नवो कायदो दुरुस्ती बेगोबेग फाटी घेयात। पर्यावरणाच्या जाग्यार हे कॉन्क्रिटीकरण करपाचे षडयंत्र गोयच्या रापणकारांचो एकवट संघटनेचो हो आरोप। 1991 स्थापन केल्ल्या दर्यादेग नियमन क्षेत्रा अंतर्गत खारवी, कुणबी, गावडा ह्या सारकिल्ल्या दर्यादेगेवयल्या पारंपारीक वेवसायिकांची घरां कायदेशीर करपाक अपेस आयला, पूण दुडवाकारा खातीर मोठ्या प्रकल्पा खातीर भायल्या उद्योजका खातीर कायद्यांची दुरुस्ती चल्ल्या। ताचो गोंयच्या रापणकारांचो एकवटान निषेध केला। आयकात ऑलेन्सियो सिमोइशाक। जो आयज हो एमेंडमेंट जो टीसीपीन काडलेलो आसा, जे इलिगल स्ट्रक्चर्स रेग्युलायज करपाक काडलेलो आसा, तेजेर आमी स्ट्रॉंग निशेध मारता। आतां हो गोंयचो सरकार कितें करता आनी कितें एक्चुअली करता हें कोणाक कांय कळना। कांय दिसां पयलीं एकल्या MLAचे ते इलिगलिटीज काडटाले, आतां तेच इलिगलिटी ते रेग्युलायज करता। सो हांव मागता टीसीपी मिनिस्टराक हें जे पळय तुमी केलेलें आसा आमचेर अत्याचार, हें रॉंग आसा आनी तुमी आयज कोमेदाद लॉय बायपास करता, एग्रीकल्चर लँड बायपास करता, सगळें तुमी रेग्युलायज करपाक आसा, पूण आमची कोस्टलान रावता त्या लोकांक तेंची घरां रेग्युलायज करना, हें खूब चुकीचें आसा। आनी हांव मागता आमचे टीसीपी मिनिस्टर आनी CMाक जे पळय आमकां पळय त्रास जाता ते त्रास जे कोस्टल रेग्युलेशन झोन 91 येयलेलें आमकां राखपाक, आमची घरां राखपाक, तें पयलें राखपाचें काम कर आनी मागीर कोणाचें रेग्युलायज करपाक सोदता तें मागीर पळय, पूण आमचे पारंपारीक लोकांचें पयलें राखपाचें काम कर म्हण इतलेंच गोंयच्या सरकाराक सांगपाक सोदता। ऑलेन्सियो म्हणटा टीसीपी घरां, इमारती, रिसॉर्ट्स, ओपन एअर स्पोर्ट्स, गोल्फ कोर्स, फिल्म सिटी, फिल्म स्टुडिओ, उद्योग अशी सगळी बेकायदेशीर बांदकामां कायदेशीर करतली, जांची सुवात 500 स्क्वेअर मिटरा परस चड आसा आनी तिवूय गरजेची डॉक्युमेंट्स नासतना। सांकवाळकार फाटल्या 30 वर्सां सावन हाल काडत आयल्यात जमिनी खातीर, घरां खातीर, पूण तांच्या घरांक रिपेरिंगाक सुद्दां परवानगी मेळना। आता 1991तल्यान आमचे कोस्टल डेव्हलपर्स पळय आसा, जे कार्बी बाव आसा, जे गावडा आसा, वेलीप आसा, ते जे पळय कोस्टल कम्युनिटीत पळय रावता हे लोक, तेंची घरां आयज रेम्युनेशन करपाक CRZ डिपार्टमेंट एप्रुवल दिना। आनी हो आतां रेग्युलायजेशन पळय तुमी करता, हे मल्टी ड्युलिंग प्रोजेक्ट, रिसॉर्ट सगळ्यांक तूं रेग्युलायज करता, पूण आमची घरां कित्याक जायना? पूण पारंपारीक जे लोक पळय रावता तेंची घरां रेग्युलायज करचे न्हू। आनी हे जे पळय इलिगल करून भायले हे दिल्लीवाले व्हडले व्हडले बिल्डिंगां काडल्या, स्काय स्क्रेपर, सांकवाळ बी त्या सायडीक व्हडली बिल्डिंगां, दाबोली बी व्हडली बिल्डिंगां केला, ते तुमी रेग्युलायज करपाक आसा, पूण आमचे 30 वर्सां मायज जाले, आमचे बारीक लोक पळय आसात कोस्टल एरियान पळय रावता, तेंची घरां तुमी रेग्युलायज करना। गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट।